39A अगेन्स्ट आनी जेन्ना पाळे गांवान हो 39A जे प्रोविजनल जावं अप्रुवल हे पाळे आनी शिरगांव ह्या गांवान स्टार्ट जाले तेन्ना तो मुवमेंट जो आसा तो सुरवात जालो. सगळे आमचे गांवकार एकठांय जाले आनी गांवकारांनी मेळोन एक आव्हान दिलें की आमी कशे भशेन हे जे दोंगर आसा हे जे फॉरेस्ट ऑर्चर्ड लँड आसा, फॉरेस्ट आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, हेरिटेज सायट आसा, हे कशेंच आमी आमच्या गांवांतल्यान काबार करपाक दिवची ना. आनी हो जो लढो ह्या गांवांतल्यान सुरवात जालो, हांव खरेंच पयलीं म्हटल्यार ह्या गांवच्या लोकांक, कित्याक हे गांवचे लोक क्रांतिकारी लोक आसा, त्या लोकांनी हो लढो म्हाज्या भितरूय घातलो. आमी एक पेपर आनी डॉक्युमेंटेशन करून कंप्लेन्स विधानसभेन जावं विधानसभेच्या भायर प्रोटेस्ट खूब फावटी केले, पण लढ्याक जो आवाज दिवपाक जाय आसलो, जो हांगान उर्जा हाडून दिवपाक जाय आसली, हे म्हाका दिसता आमच्या पाळे गांवांतल्या लोकांनी दिली. जी बायलां मुद्दमून सांगता की जाणटी जावं नेणटी जावं भुरगीं भायल्या मनशांनी हो लढ्याचो हातभार लायलो. आमचे गांवकार जल्मी जावं बाकीचे सगळे जे गांवचे मेंबर आसा आनी गांवचे बरे मागपी आसा, ह्या बऱ्या मागप्यांनी हो लढो कसो उखलुपाचो वयर, कशे हेज्या बाबतींत गांवान अवेरनस करपाचें, हें तेंच्यांनी बऱ्या पोट तिडकेन फुडें येयलें. आनी प्रत्येक वेळा जेन्ना जेन्ना हे 39A अंतर्गत इश्यू येतालो तेन्ना तेन्ना म्हाका उलो मारून आमी सातेरीच्या देवळान मिटींग घेताले. त्या मिटिंगेक आमकां बरो प्रतिसाद मेळटालो आनी लोकांचो एकूच म्हणणें आसलें की आमचो गांव जो आसा हो आमी राखपाक जाय. ह्या गांवाचे सहभोंवतणी जे आमचे निसर्ग आसा, हे निसर्ग आमकां फुडले पिळगेक दवरुपाक जाय. जेन्ना ही सुरवात जाल्ली तेन्ना आमी पयलू RGPच्या अंतर्गत 39A अगेन्स्ट लढो सुरवात केल्लो ओवरऑल, पण प्रोटेस्ट करून बसून त्या टायमार आमकां त्या पद्दतीन खुबशे लोक भायर सरोंक ना, पण हो लढो फुडें चालूच उरलो. पण जेन्ना ह्या गांवांतल्यान आमी 3 प्रोटेस्ट TCP डिपार्टमेंटान येले, प्रत्येक वेळा जेन्ना 39A ऑफिशियल गॅजेटाचेर येताले त्या टायमार आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले, आमची ऑब्जेक्शन्स फायल केली आनी ती ऑब्जेक्शन्स फायल करून आमकां अशें दिसलेलें की हे अप्रुवल्स एकू एका जावची ना, कित्याक तितून आमकां खुबशे एडवायस आनी खुबशे जाणकारांनी आपले सगळे इनपूट दिवन ही आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली. पण इतले ऑब्जेक्शन फायल करून बसून हेजो जो निर्णय आसलो तो निर्णय आमच्या अगेन्स्ट गेलो. सांगंद्रे मतदारसंघान जितली प्रपोजल येयली ही प्रत्येक टायमार हांवें स्वता हेजो विरोध केलो आनी तेजे विथ टोपोग्राफी जावं एक्झॅक्ट कितें आसा हेजे सगळे लावन ह्या डिपार्टमेंटाक सबमीट केलो. पण इतले आसून बसून जेन्ना रिसंटीन एक अप्रुवल जो आसा, फायनल अप्रुवल जो 39A अंतर्गत पाळ्या गांवांत गावलो आनी तो प्रामुख्यान जे म्हातारीची घुमटी म्हणटा तेजे सारक्यो सायडीक हो अप्रुवल तेंच्यांनी दिलो. त्या टायमार ह्या मुवमेंटाक पेस धरलो तेन्ना आमी ठरयलें की कशें करो या मरो
हो जो नारो आसा हो आमी थंयच्यान सुरवात केलो की कशेय भशेन आमी हे आमच्या गांवांनी हाडपाक दिवपाना. कोणूय आसूं, केदोय व्हडलो आसूं. आनी त्या लढ्याची सुरवात केन्ना जाली, आमची मिटींग सातेरीच्या देवाच्या भायर जाली. मागीर जेन्ना आमी पळयलें की तरी पूण कोण आयकना, आमी एक मशाल यात्रा, ही मशाल यात्रा सगळे पाळेकार आमचे सानंद्रेचे आनी बाकीचे सगळे गोंयकार एकटे जावन एक बरी मशाल यात्रा काडली. तरी पूण हो जो सरकार आसा हो बँड जायन जालो, जो सरकारा कडल्यान कांयच आमकां मेळोंक ना. तेज्या नंतर आमी ठरयलें की आमी आंदोलन जे आसा, आमचे प्रोटेस्ट जो आसा हो TCPन व्हरतले आनी गांवच्या लोकांक घेवन आमी TCP डिपार्टमेंटान शुक्रार दीस गेले. आनी शुक्रार दीस आमचो एकूच डिमांड जो आसलो, आमी क्लियर कट डिमांड घातलेले. सगळे पाळ्यांचे आनी सानंद्रेचे लोक एकटे जाले आनी डिमांड आमचो आसलो की सानंद्रेन जितले 39A अंतर्गत पाळें, शिरगांव, बाकीचे विलेजीस, भाटीम आसूं, मंटूर आसूं जावं कुर्का आसूं, ह्या अप्रुवल फायनल अप्रुवल दिल्ले आसा जे हांकां ते स्क्रॅप करचे, ते रद्द करचे. आनी आमच्या लोकांक जे आमचे दोंगर, शेतां, भाटां जीं आसा ही बरे पद्दतीन आमी तशीच दवरचे, आमचो निसर्ग तसोच दवरचो. तेका लागून जेन्ना आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले तेन्ना तुमी पळयलें की आमी सगळे आमचे इनपुट्स जे आसा ते CTP चीफ टावन प्लॅनराक दिले. पण चीफ टावन प्लॅनर एक टायमार आमचे आयकुपाक फाटीं फुडें जावपाक लागली. पण जेन्ना आमी भायर वचून बसले तेंचेरूय मातसो प्रेशर येयलो. 4 सुमार आमकां आपोवन येयले भितर आनी म्हणपाक लागली की आमी तुमचे मान्य करता आनी ही जी फायल आसा, आमी फायल रेडी केल्ली आसा, ही फायल आमी फुडें धाडटा. फुडें जे TCP जो सेक्रेटरी आसा हेका धाडटा आनी तेज्या नंतर मिनिस्टरा कडल्यान सायन जावन येतली आनी तुमकां जो जे हें आसा कितें सगळे हाडलेले आसा ती सगळी भायर मारतली. हें आमी आयकोन त्या TCP डिपार्टमेंटानूच बसून रावले. TCP डिपार्टमेंटान बसून रावले, रातभर रावले. ती आमकां मदीं सोडून गेली. पुलीस आसले जावं मामलेदार आसलो थंय, सगळे तेंचे डिप्लॉयड आसले. पूण अशें जालें की सकाळच्या वेळार आमकां थंयच्यान काडून उडयले भायर. थंय बायलां जाणटी आसली, भुरगे आसले, तरणाटे आसले आनी हांवूय आसलो. सगळे आमकां काडून भायर उडयले. आनी त्या टायमार एक आमी ठरयलें की कशेय भशेन आमी हें सोडपाक शकना, कित्याक आयज आमकां हांगांतल्यान भायर उडयल्या. त्या एक मनान आनी एक तकलेन आमचें अशें निर्माण जालें की एक हंगर स्ट्रायकाक बसचें. जो सत्याग्रहाचो मार्ग महात्मा गांधीन आमकां शिकयल्लो आसा, जावं कितलेशे जाण जे फ्रिडम स्ट्रगलान आसूं जावं कितलेशे आमचे नेते आसूं, हेंच्यांनी हो मार्ग जो आमकां शिकयल्लो आसा, ह्या मार्गान वयचे ही आमची सुचवण येयली. कित्याक अन्याय जो जाल्लो आमकां सगळ्यांक भायर उडोवन, कित्याक सगळे आमचे एक डिमांड घेवन गेल्ले आनी खरेंच कायद्याचे जे बंदखणीन बसता तसले आमी घेवन गेल्ले. सो हें सगळें भायर मारून आमकां भायर उडयले. तेन्ना आमी ठरयलें की सगळे एकटे जातले आनी आझाद मैदानाचेर येतले, उपोशणाक बसतले. तेन्ना आमच्या वांगडा आमचो तुषार गांवस हो भुरगो, तेणेनूय ठरयलें जेन्ना हांवें एक आवाज केलो की हांव उपोशणाक बसता जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना, तेन्ना तुषार गांवस हो भुरगो तेणेनूय ठरयलें की आपुणूय ह्या उपोशणाक सहभागी जातलो. तो गांवचोच भुरगो, पण तेकाय दिसलें की आपलो गांव उडपाक जाय. सो ह्या रितीन तो फुडें सरलो. आनी हो जो स्ट्रगल आसलो, ह्या स्ट्रगलान आमचे पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब यांचो पूर्ण पाठिंबो आमकां सदांच मेळलो. तशेंच आमचे ट्रेजरर आसूं, आमचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक, ट्रेजरर अजय खोलकर, बाकीचे सगळे आमचे वांगडी, हेंचो सगळ्यांचो पाठिंबो जो आसा आनी तेंचे गायडन्स जे आसा हे आमकां प्रत्येक वेळा आमकां मेळ्ळें. तशेंच ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांव, वेंजी वेगस जावं
क्रूज सिल्वा, एल्टन आसूं, विजय आसूं, हे सगळे हांगा येयले. तेंच्यांनी आपल्या रितीन कितें मांडपाचें आसा तें मांडलें. सगळे एक्टिविस्ट, NGOs, बरे मागपी हे सगळे ह्या मुवमेंटान वांटेकार जाले. आमचो गोविंद बाब आसा, आमची नॉर्मा मॅडम आसा, क्लाउड आर्वरीस सर आसा, आमचो डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो आसा, कितलेशे रिलिजियस जावं बाकीचे लिडर्स जे आसा, जावं आमचे प्रिस्ट आसा, आमचे जे नेते आसा, तेंच्यांनी ह्या मुवमेंटान हो घडोवपाक आनी हो फुडें व्हरपाक लागून आपलो हातभार लायलो. एक उलो आमी गोंयकारांक मारलो की ह्या लढ्यान एकजूट जावपाची गरज आसा. आनी गोंयकारांनी ह्या उल्याक आयकोन सानंद्रेचेच लोक न्हू, आमच्या सानंद्रेच्या लोकांकूय आमी मारलो, पण आख्खे गोंयचे लोक एक आक्रोशान की एक तिडकीन की आयज समज आमकां लोकांक अशें गव्हर्मेंट ऑफिसांतल्यान भायर मारता नाजाल्यार फुडें कितें जातलें हें चिंतून सगळे गोंयकार ह्या आझाद मैदानाचेर आमची बसका जाली. आयतार दीस सगळे लोक शेनवार दिसा येयले. खुबशे लोक आयतार दिसा प्रचंड प्रमाणान ह्या 39A अगेन्स्ट ह्या मुवमेंटान आमकां बरो हातभार लागलो. लोकांचो प्रतिसाद खूब बरो आसलो. आयज 6वो दीस उपोशणाचो आनी 7वो दीस आमचो ह्या प्रोटेस्टाचो. एक ह्या अंतर्गत हांगा मुखेलमंत्री येवन गेलो. हांगा जो स्पीकर आसा हो स्पीकरूय आमचो येवन गेलो, गणेश गांवकर. तांकांय एक्सप्लेन केलें. कालच्या दिसा BAC मिटींग जाली आनी BAC मिटींगेकूय आनी हे सगळे तांकां एक्सप्लेन केलें कशें कितें घडणूक जाल्या. आयज आमी पळयलें की आमच्या जे प्रोटेस्ट करपाक आमी सगळे गेल्ले आमचे कंप्लेन्स घातल्यो, FIR फायल केल्ल्यो आसा, आनीकूय उरलेले आसा म्हूण सांगता. गोविंद बाब वचोन मुद्दम फायंड आवट केले अलॉंग विथ एडवोकेट आनी ते फायंड आवट करून आमकां FIR कॉपीय गावली. सो हे जेन्ना जालें आमकां कलेक्टर येवन मेळोन गेले. कलेक्टर आमकां एक लेटर, आतां जे लेटर आमचे कडेन आसा हे लेटर तेंच्यांनी दाखयलें की हे तुमचे सस्पेन्शन करता. जे सानंद्रे मतदारसंघात जितले 39A अंतर्गत प्रोविजनल आनी फायनल नोटिफिकेशन जी काडलेली आसा हेजी इमिजिएट रितीन सस्पेन्शन करता म्हणून हे लेटर जे आसा. आनी अलॉंग वीथ ताका आमी जेन्ना सांगलें की एका एनेक्शर एड करपाक जाय म्हणून तेन्ना हेंच्यांनी एनेक्शर एड करून हे लेटर आमकां दिलें ना. आनी ह्या लेटराक लागून आमी खरेंच मॅडमीक फोन मारलो की मॅडम आमकां तुमचे कडल्यान गायडन्स जाय की हे जे लेटर आसा हे सारकें आसा काय कितें. ताका लागून मुद्दम मॅडमीक आनी सराक आपयलो. तशेंच जेन्ना आमी पळयता की आमच्या लोकांचेर गांवचे लोक जे आसा जावं प्रामुख्यान आमची बायल मनशां जेंच्यांनी ह्या झुजान फुडें सरले, हे झूज दिवपाक लागून फाटीं सरोना कशेंच गांवाक लागून तेंचेर कंप्लेनी घातल्यो, FIR घातल्यो. म्हाजेर तरी घातलेल्यो आसा हेच्या पयलीं, हांवें त्यो घालून भायरूय मारल्यो. परत आमचेर घातल्यार व्हडलो फरक पडना. पण आयज ती बारीक लोक जे एक दिसाड्याच्या कोतार कामाक वयता ते काम करून खंय ना खंय मातशें आपणाचें जोडटा आनी ते जोड जे आसा तेजेर आपणाचें पोट भरता. तेंचेर अश्यो कंप्लेनी घातल्यो. म्हाका आयकून दिसलें, हांव तेंचे कडेन बरोबर उलयलो की ह्यो ज्यो कंप्लेनी घातल्या हे कितें ती म्हणून आमकां तें येना. बट म्हाका खरेंच वायट दिसलें. कित्याक लागून ह्यो ज्यो कंप्लेनी म्हाका खबर आसा, म्हाका 4 वर्सां गेली मेळावलीची केस जेन्ना आमचेर घातलेली, म्हाजेर, मनोजाचेर आनी बाकीचे आमचे आसले वांगडी तेंचेर, तेन्ना 4 वर्सां एक केस झगडोन ती भायर मारपाक गेली. आनी ही गजाल जी आसा ती आमी कलेक्टराक विचारली. कलेक्टराक सांगलें की ह्यो ज्यो तुमी केसी घातल्या टोटल फेक आसा. आमकां खबर आसा ह्यो भायर पडटल्यो, पण लोकांक जे त्रास जाता आनी आमचे जितले लोकांक प्रत्येक जाण जाणटी बायलां आसा, 90 वर्सांची पसून बायलां आसा, तांकां
प्रत्येक टायम कोर्टात वयची पडटली आनी कोर्टांतल्यान तांकां परत परत खावची पडटली. हें तांकां सांगलें की ह्या केसींचेर कितें तुमी सरकाराक ही मेसेज पावया, मुखेलमंत्र्याक ही मेसेज पावया की ह्यो केसी ज्यो आसा ह्यो एक तर तुमी फाटीं मारच्यो पडटल्यो, नाजाल्यार आमी हांगा कशें घालपाचें ना. तितून मुखेलमंत्र्याक ही मेसेज पावयली आनी मुखेलमंत्र्यान म्हाजे कडेन उलयलें की ह्यो ज्यो केसी आसा 3 केसी जाल्यो म्हणटा त्यो FIR जाल्या म्हणटा त्यो आनी तेणें एश्युरन्स दिल्लें आसा की कितें जें करपाक जाय ह्या केसींचेर काबार कशी करपाक जाय हें ते पळयतलो आनी हेजेर तो केसी ह्यो फुडें व्हरपाचो ना हें एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लें आसा. हांव परत एकदां जे मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें आसा हेजेर आयकून जे तेणें प्रमुख्यान हांवें तांकां सांगलें की ही बायलां गरीब आसा, आमी तरी कितें करून येतले कोर्टान, आमी कोर्टांतल्यान झगडटले, एडवोकेट काडून कितें तरी करतले, पण तांकां येवचें पडटलें. एडवोकेट सोडूनच दिया, पण तांकां स्वता येवचें पडटलें, फेर जावचें पडटलें. क्लियर करतलो म्हणून. तशेंच जो व्हडलो लढो आमचो गोंयभरांत आसा तो लढो म्हटल्यार 39A. ह्या 39Aच्या लढ्याक गोंयभरांतले गोंयकार एकजूट जाल्ले आसा. हो आवाज ह्या पार्श्वभुमी वयल्यान ह्या आझाद मैदाना वयल्यान गोंयभरांतूच न्हू देशभरांतूच न्हू अख्ख्या जगभरांत पावल्लो आसा की हे 39A जी कीड लागलेली आसा ही कीड आमकां नाका म्हणून. आनी जेन्ना असलो जो लढो आसा त्या लढ्याक आमी एकजूट जावन हें काम करता तेन्ना आमचो डिमांड क्लियर आसलो की हें 39A जें आसा तें स्क्रॅप जावचें. पूण जेन्ना आमी हो डिमांड स्थगीत रितीन घालीत आसा आयज आमकां जेन्ना मुखेलमंत्र्या कडेनूय हांवें डिस्कशन केलें तेणेन एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें आपूण आतां डायरेक्ट हें करपाक शकना, पण विधानसभेन जेन्ना अधिवेशन येता तेन्ना डिस्कशन जें आसा तें डिस्कशन दितले. दुसरें म्हटल्यार जो काल BAC मिटिंगेक जावं तेच्या पयलू जेन्ना स्पिकर हांगा येयल्लो स्पिकरा कडेनूय उलयल्लो आनी स्पिकरानूय एश्युरन्स दिल्लें आसा की 39Aच्या जो हें आसा एमेंडमेंट आसा तेजेर आमकां स्पेशल डिस्कशन हें तो ग्रांट करतलो. आनी तितूनय आयज आमच्या हांव आतां ऑपोजिशन लिडरा कडेन उलयलां की अशें अशें तेंच्यांनी सांगलां म्हणून. हें जे 39A जो कायदो आसा आयज आमी पळयता की विरोधी पक्षूच न्हू हांगा रुलींग पक्षाचे मतदारसंघ जे आसा हितूनय 39A आसा आनी हो आवाज सगळ्याक गुंजलेलो आसा. हें आमकांय खबर आसा की एसेंब्लीनूय वचोन तेजो स्थगीत जावपाक जाय, तो स्क्रॅप जावपाक जाय. जें एश्युरन्स आमकां मुखेलमंत्र्यान दिलां की हें आमकां ह्या विधानसभेन मुखेलमंत्र्यान तशेंच स्पिकरान दिल्लें आसा की ह्या विधानसभेन हे डिस्कशनाक हाडटले आनी हेजेर योग्य तो निर्णय घेतले. आतां हे योग्य तो निर्णय कितें आसा हो तेंचेर आसा कित्याक मेजॉरिटी आयज BJPच्या आमदारांची आसा. आमी विरोधक 7 जाण आसा, पण हो जो एसेंब्लीन लढो आसा हो लढो आनीक नेटान घुसतलो. आमी सगळ्या कडेन कितलीशी कायदे कितलीशी बिलां ही आमी घालता. तशेंच ह्या डिस्कशनानूय वांटेकार आमी जातले. लोकांचो आवाज म्हणून गोंयकारांचो आवाज म्हणून हें 39A स्क्रॅप करपाक लागून विधानसभा अधिवेशन 6 तारखेच्यान सुरवात जातली. तेज्या मदीं केन्ना येता तेन्ना एज पर द बिझनस येता तेन्ना आमी हें घेतले आनी एक गोंयकारांक आमी उलो मारता. आयज ही जी सुरवात आसा हांव परत एकदां सांगता ही सुरवात आसा. हें बॅटल फिल्ड आसा, वॉर फुडें आसा. हे वॉरान आमी सगळे एकजूट जावपाची गरज आसा. एक
किट जी आसा ती हांगा पेटलेली आसा. पण जेन्ना अधिवेशनान म्हटल्यार जे आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की अधिवेशनान हे डिस्कशन जातलें, ह्या आयकून आमी आमचे जे 39A चे विरोध जो आसा हो आनीक मोठो जातलो. हांव मागता आमचे जितले आमदार आसा, जावं ते ऑपोजिशनाचे आसूं, जावं ते रुलिंगाचे आसूं, जावं ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं, हे सगळे सोडून आमी एकजूट रितीन ह्या 39A च्या विरुद्धान जेन्ना हे डिस्कशन येतलें तेन्ना हो लढो दितले. आनी समज हे 39A ह्या विधानसभेन स्थगीत जायना, स्क्रॅप जायना, नाजाल्यार फुडल्या पावण्यार आमचो जो 39A च्या विरोधान लढो आसा हो विधानसभेच्या भायर आतां जसो ह्या आझाद मैदानाचेर आसा तेज्याकून खर रितीन हो लढो फुडें वयतलो. ही जितली एश्युरन्सीस आमकां दिल्ली आसा, मुखेलमंत्र्यान आमच्या स्पिकरान जितली एश्युरन्सीस दिल्ली आसा, ही एश्युरन्सीस आमी आयकून हो जो हंगर स्ट्रायक आनी ह्या हंगर स्ट्रायकाक खुबशे आमचे गोंयकार, ज्या गोंयकारांनी दीस आनी रात हांगा केले, कितलेशे जाणांनी तेंको दिलो, कितलेशे जाणांनी प्रेयर केलो, मागलें गोंयानूच न्हू गोंयच्या भायर पासून जेंच्यांनी मोग दाखयलो की बाबा गोंया खातीर मोग, हो म्हाका लागून मोग न्हू, हो गोंया खातीर मोग आसा म्हणून सांगले. खुबशीं बायलां आमची बसून हांगा येतालीं, रडटालीं, दादले हांगा येवन रडटाले, कित्याक तांकां म्हाज्याकून चड आमच्या गोंयची आपुलकी आसा, ह्या गोंयचो मोग आसा. आनी हो गोंयचो मोग जो आसा हो ह्या मुवमेंटांतल्यान आमकां आनीक दिसून येयलो. तरणाटे आसूं, जाणटे आसूं, जावं भुरगे आसूं, ह्या सगळ्यांचो मोग ह्या मुवमेंटांच्यान आमकां दिसून येयलो. हांव खरेंच हात जोडून ह्या सगळे जितले गोंयकार हांगा जे येयले, जे गोंयकार हांगा येवंक पावना, जे गोंयकार भायर आसले, जेंच्यांनी प्रेयर केले, आशिर्वाद दिले आनी एक शक्ती दिली. कित्याक पयले फावट हांव हंगर स्ट्रायकाक बसला, केन्नाच हंगर स्ट्रायक म्हणटा ती हांवें लायफान करूंक ना. पूण एक तकलेन जेन्ना विचार येयलो की आनीक हांकां लडपाक लागून आमचे कडेन कांय ना, तेन्ना हंगर स्ट्रायक करची, कितें तरी हेंच्या तकलेन वयतलें. खुबशे कमेंट्स, खुबशे स्टेटमेंट्स ह्या भितर येयले. हांव खरें मागता देवा कडेन की जे जे असले स्टेटमेंट केल्ले आसा आनी वायट, जे गोंयच्या वायटा खातीर स्टेटमेंट केल्ले आसा, तेंच्या तकलेन एक बरी बुद्धी दिवची की आमचें गोंय जें आसा हें गोंय फुडले पिळगेक वयची, अशी बुद्धी दिवची. आनी खरेंच सगळे हांगा जमल्या आनी प्रेस जे आमचे जमल्या तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक दीस रात हांव पळयतालो की रातच्या 12, 1, 2 पासून आमचे प्रेस भाव हांगा आसताले. खुबसो आदार ह्या प्रेस भावांनी आमकां दिलो आनी सदांच दिता. तांकांय खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्याच ज्या आझाद मैदानाच्या ह्या स्वतंत्रतेचो जो लढो आसा हो दुसरो लढो म्हणूंक शकता आमी. आनी ह्या आझाद मैदाना वयल्यान आमी हे जी हंगर स्ट्रायक सुरवात केल्ली, सगळे आमचे हांगा आसा तेंच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान ही हंगर स्ट्रायक हांव आयज काबार करता. पण वयता वयता एकूच सांगतलो की आयज ही काबार केल्या, मात गरज पडली, विधानसभा अधिवेशन आसतलें, विधानसभा काबार जावन समज गरज पडली जाल्यार परत हंगर स्ट्रायकाक बसपाक फाटीं सरपाचो ना.
हो जो लढो आसा हो आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन लढपाक जाय. हांगा कसलोच भेदभाव आमी करपाक जायना आनी हो फुडल्या पिळगेक एक बरी दिशा आनी बरें गोंय हें दिवपाक लागून लढो आसा. सो हांव सगळ्यां कडेन परत हात जोडून मागता की ह्या लढ्यान आमी एकजूट रावया. विरोधी आसूं जावं रुलींग आसूं हांकां सगळ्यांक मागता आनी मुखेलमंत्र्याकूय मागता की हें जें चल्लां गोंयांत हेजेर तुवें थोरायन पळोवचें आनी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचें. हांव मागता मॅडम नॉर्मा कडेन की लिगल प्रॉस्पेक्टीव आनी बाकीचें कितें आसा हें आमची मॅडम सांगतली. डोंगरे वयल्यान धाडला डोंगरे वयल्यान सातेरीचो प्रसाद धाडला तो दी म्हणून सांगलो ती वदूच्या I think you'll have to give it. वीरेश बोरकर 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 So I am very honored to have been called to be here to offer some food and some drink to Viresh and to Tushar. After 6 days of hunger strike. Viresh said hunger strike he has not done before. Bestek कोरीत ना ये hunger striker बसता. पूण आनीक कांय नसलें करूंक जाता. He could not do anything. When you are at a desperate end, then he said Satyagraha. I will sit down and I will fast. So he has shown that he is ready to give his life for this cause, which will otherwise, if 39A continues, it can destroy not only San Andre constituency, but it can destroy whole of Goa. It is changing the face of Goa. It is making a mockery of Town Planning Act. Because whatever the Town Planning Act says, whatever zones are made, settlement zone, industrial zone, orchard, forest, natural cover, all the zones mean nothing if somebody who has the money wants to change it. That is 39A. You can go to the town planning office, you can say I want to change what is orchard into settlement and build a big bungalow or a big 10-storied building, and you pay the money and it can be changed. It is called plot by plot conversion. Plot by plot conversion is not planning. Planning means when planners sit down and plan for the whole of Goa. They plan for the state. But 39A is making a total mockery of planning. And that is why 39A must go. 39A must go. Viresh has come here for San Andre constituency. His fast began. He said that he tried all methods. He filed objections. He went to town planning office. They went several times. There are 9 approvals given for different companies. I see Advalpal, there is Dempo, there is, what is this other one?
No, this one. Tempo. Dempo, Alcon, big companies who want to put up big projects. But the fast today has gone beyond San Andre constituency. It has lit a spark in the whole of Goa. Why are people coming from South Goa, North Goa, Kalangut, wherever they are come here to support this struggle to remove 39A? So it is not a fast only for one constituency. I have seen the letter which is given. It's come from the chief town planner. It says that we will suspend all these permissions. Some permissions are final approvals, some are provisional approvals. All 9 are suspended. Why? The very suspension is an acknowledgement that 39A is wrong. Otherwise, you don't suspend. The suspension of 9 means that this is not correct. So therefore, the fast is broken today, but the fight will continue. The struggle will continue. It will continue first in the assembly, because that is the correct place where our legislators, who all are Goan, everyone says, I am a Goan. That is the place where they have to show how Goan they are. Whether you're in the opposition, whether you're in the proposition. Please think as a Goan. See what 39A will do to this state. And if you are a true Goan, you will see that 39A must go. And that is why we want Viresh to be in the assembly. He has shown Viresh has lit the spark. It's a spark which has already caught fire. It can go. The fire can burn. The fire can spread. Fire does not stop. But when the chief minister comes here and gives him an assurance that we will discuss this in the assembly, where already a bill has been presented. The leader of the opposition has given the bill of several things to be changed, not only 39A. But when the chief minister comes here to a man who is fasting to death, a man who says, I will fast until you remove this. When the chief minister comes and says, I will see that this is discussed in the assembly. When the speaker comes, when the collector comes, when you get a letter from the town planning from where that 39A has come, when all this happens, we have to stop and respect the fact that the chief minister recognizes that some wrong has happened. The chief minister has recognized why is this man fasting and why is the whole of Goa collecting here. He is not fasting alone. Whole of Goa is collecting. Why is that? That means people don't like what we have done. And when the chief minister gives an assurance, I think that we must respect that assurance. The chief minister by himself cannot sign it off, cannot withdraw it. It's in the assembly. So when he has told Viresh that we will discuss this in the assembly, he is opening the door for the withdrawal of 39A. That is why there will be discussion on 39A, and along with Viresh, I urge all the MLAs to please think like Goans. Forget what party you are from, but for 39A, I also want to say I was very unhappy that only the women were targeted and cases were put against them. Some FIRs are filed and some notices are given to them. I have not seen them. But again, there is an assurance which has come from the government that
we will ensure that these are closed. If that assurance comes, as a citizen of Goa, I would give respect to the authorities who give that assurance. And therefore, when Viresh asked me, I saw this letter and I said, it is an assurance that a discussion will happen. And if you have been told that those cases will be withdrawn, I think your place is now in the assembly. You can leave this place. You can leave this place fully assured that the Goans will come if what is promised does not happen. People are waiting to come and sit here and fight for Goa. So I think I suggested to him when he asked my advice, I said we must respect the Chief Minister, we must respect this document which has come, and we must hope and pray that our MLAs will think Goan, feel for Goa, their heart will go out to Goa, and they will see that 39A is a closed chapter, withdrawn. That is what I हम तुम्हारे साथ हैं. I don't know why I am being asked to speak. Probably because I'm a court jester. But thank you, Norman. I think those were inspiring words. And Dinesh, तुवें आमकां शिकयलें. म्हाका खरें म्हणल्यार हांव तुज्या मातसो व्हड, पूण म्हाका खूब लोक म्हणटा की गोंयचे तरणाटे खंय आसा, कितें करता. तुवें आज खरेंच आज हे 5-7 दीस दाखयले की कितें पळयतें तुवें आज दाखयलें. नॉट जस्ट म्हाका जर फक्त तुजी शक्ती, फक्त तुजो उजो, फक्त तुजी लढाई, फक्त आवडूंक ना. What I think I admired most about you, interacting with you for 7 days, is the dignity with which you carried out this protest. I think that was overwhelming. It was a beautiful, dignified protest, and that's why you are an example of a true Goan. आणि खरें म्हणल्यार हांव नॉर्मली फक्त धमकी दिता, ट्रीटमेंट दिता, पूण आज हात जोडून मागता परत गिरेशान कितें म्हणलां पळय तें, नॉर्मा बायन कितें म्हणलां पळय तें, सगळे 40 आमदार जे आसात पळय ते, सगळे 40 आमदार आसा पळय ते, इन्क्लुडिंग विश्वजीत राणे, स्क्रॅप 39A. एकदम फर्स्ट क्लास कंप्लीट समरी पण म्हजो गाडी बायलांक कितें केलां, कालवार करतात गोंयांत MLAs न्हय, चीफ मिनिस्टर न्हय, हांगा वाळपय गेल्ली, आमचे कोण आमची बायलां ती हांगाची मेळावलीची न्हय, ताणी व्हडली IIT भायर पडली. हांवें चेंबर गेली, चेंबर सगळीं बायलांच येवन भायर तांकां सगळे प्रोजेक्टाक भायर पडले. आतां आज प्रोजेक्टाक भायर पडले. आतां आज तुमचो 3रो एज्युकेशन जाला, तुमीच केला, तुमीच इतलो लोक भायर येवन. हांवें तो व्हिडिओ पळयतना हांगा तुमी सगळे न्हिदल्यात ते टावन प्लॅनिंगाक. अरे बाबा, सगळ्यांनी इतिहास केला.
ओपिनियन पोल सोडून दी, दुसरे सगळे सोडून दी. तुम्ही कितें टावन प्लॅनिंगान केला न्हू, म्हाका तरी करूंक जायना. म्हाकाय आशा आसा, म्हाकाय आशा तकली कोणाची, पण तुम्ही वचून ते न्हिदल्यात आणि उरल्यात आणि तुम्ही भायर वचूंक ना. यू आर ऑल माय हेरोइन्स. एक दीस हे वयताले आमी सगळे भायर सरताले. आमकां एकच चान्स दिवंक जाय सरकारान, जाल्यार एसेंब्लीन आमकां एकच चान्स दिवंक जाय. बेश्टें ना म्हूण आमी परत भायर सरता. जय श्री गणेश, जय श्री जाते. महालक्ष्मी देवी की नमन. म्हणल्यार हो लोडो खंय तरी 2000 चालू जालो आमच्या पाळ्या गांवांत. होच साल्वार करून हांव स्वार्थी आसलो, आमच्या गांवाक लागून ते एवढं पावलो. पूण आयज तेका लागून खंय तरी हो लोडो सक्सेसफूल जाला पळय म्हाका दिसून येता. दुसरें म्हणल्यार जे आमची गांवची बायलां नाजाल्यार आमची गांवचे जाणटे, गांवचे तरणाटे, आमी जेन्ना वारीक वयताले पंढरपुरा, अशी सगळी डिफरन्सीस सायडीन धरून एकवटान रावताली, रांदताली, जेयताली, खाताली, बरी खुशालकायेन रावताली. आयज खंय तरी अशें म्हाका दिसून येयली इतले 7 दीस आमी खंय तरी पंढरपुरा वारीक येयला आनी आमचो गांव सोलार करपाक आमी देवा कडेन मागताली. अरे तुमची काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हांगसर अशीच रावची फुडाराकूय आनी आमच्या गांवांत कितें संकट येत जाल्यार एकवटान आमी तो पयस करपाचो. गोंयभरच्या लोकांक एकूच सांगूंक सोदता, सगळ्यांक नांवां घेयना, कितें नांवां घेयना जाल्यार सगळे खूब जाण आसा, सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी आमी एकूच सांगूंक सोदता की 60 वर्सां आमी नाजाल्यार 70 वर्सां कितले वर्सां रावतली आमकां खबर ना, पूण जी आमची भुमी आहा, जी आमची मायभूंय आहा, जी आमी मदरलँड आमची म्हणटा गोंयची, आयज जशी आमच्या जाणट्यांनी ह्या भुरग्यांक आमचो जो येणारा काळ तांकां बरे प्रमाणे उलोवंक जाय म्हणून साल्वार करून दवरलेली. आयज जे जमनीर आमी ल्हानसून व्हड जाले, जे जमनीर आमचे भात पिकोवन आमच्या जाणट्यांनी आमच्या आवय बापायन आमचे पोट भरले, जे जमनीर भाजी रोवन खूब भुरग्यांक व्हड केले, जे जमनीर आयज बरें वातावरण दिलें, आमकां बरें पर्यावरण दिलें, बरो क्लायमेट दिलो, हे आवयक आयज प्रत्येकान सांबाळपाची गरज आहा. हे प्रत्येक तरणाट्यान, प्रत्येक जाणटे मनशान, प्रत्येक भुरग्यांक, प्रत्येक बायलांक हो म्हाजो उलो. येणाऱ्या काळान हे जमनीचे कितेंय संकट जर येयले जाल्यार हे जमनी साल्वार करपाक आपलो जीव सुद्दां दिवचे पडलो जाल्यार तुमी वांगडा रावचे आनी हो हे जमनीक सांबाळचो. लास्ट वयता एकूच गोष्ट सांगूंक सोदता, आमचे जे आमदार एसेंब्लीन आयज एक आशा करून तुमकां लोक निवडून हाडटा, जे 39A जर डिस्कशन जावपाचें आहा एसेंब्लीन, जरी तुमी खरे नीज गोंयकार आसा, तुमचे ह्या जमनी खातीर मोग आसा, तुमचे ह्या गोंयकारा खातीर जर मोग आहा जाल्यार हे 39A स्क्रॅप करचे, इतलेंच मागता. देव जल्मी गांवचं जय श्री सातेरी, जय श्री गणेश.
हें आसा गौरेश हो एक हिस्टोरीक डे आसा आमच्या गोंयांक लागून, आमच्या सगळ्या लोकांक लागून, गोंयकारांक लागून. की आयज फर्स्ट टायम एक तांच्यांनी एक MLA जो आसा तो हंगर स्ट्रायकाक बसून हे 39 एचे जे बॅटल आसा हे जिखलेलो आसा. एक पोर्शन जिखलेलो आसा. लढाई फुडें खूब व्हडली आसा. 39 एची आतां एसेंब्ली आसा, ताका एसेंब्लीची आतां प्रिपेरेशन करपाक जाय. ऑलरेडी आमी बील घातलेलें आसा. 39 एचें बील ऑलरेडी घातलेलें आसा एसेंब्लीन. ते आतां येतले काय ना ते आमी आतां पळोवया, येतले काय ना, सरकार हाडटलो काय ना. बट एज प्रॉमीस डिस्कशन जावपाक जाय एसेंब्लीन. आनी 39 एक लागून प्रत्येक गांव जागो जावपाक जाय, प्रत्येक गोंयकार उबो रावपाक जाय, उठपाक जाय. हे बॅटल फक्त एका कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती मर्यादीत उरपाक जायना, तर गोंयभर पावपाक जायना. एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आमी हे जे रेव्होल्युशन आसा, ही जी चळवळ आसा, ही प्रत्येक गांवांत व्हरतले. प्रत्येक गोंयकाराक दाखोवन दितले की तेंच्या गांवांत कितली जमीन 39 एचर गेल्यात, कितले प्रोजेक्ट येवपाचे आसा, कितले कन्स्ट्रक्शनां येवपाची आसा. आनी तेजेर ऑब्जेक्शन घालपाक तेंकां, नाजाल्यार तेंकां जागे करपाक जे जे काम करपाक जाय ते आरजी पार्टी करतली. आयज तुषार आनी आमचो विरेश हे दोगांनी जो हंगर स्ट्रायक इतले दिसांचो केलो, आयज तेंच्यान तो सोडलेलो आसा. देवी सातेरीन गोंयच्या साहेबान तेंचेर जो आशिर्वाद घातला, तेंकां बरें दवरले. म्हणजे काय व्हडले हेल्थाचे कॉम्प्लिकेशन्स ना जायताना. सो देवाक थँक्यू. आनी ज्या गोंयकारांनी हांगा सेल्फलेसली अनकंडिशनली जो सपोर्ट दिलो, तांकां लागून मागणे केले, प्रेयर केले, तांकांय लागून थँक्यू. आनी जे लोकांनी जे स्पेशली बायलां, ही आतां आई आसा, आई असली कितलीं जाणां हांगा येवन न्हिदतालीं रातची. आमी पळयताले की जेन्ना ती फाटल्यान न्हिदताली, काळजाक दुखताले. हांव स्वता इमोशनल जातालो. विरेशाक सांगतालो, विरेश पुरो कर, फक्त तुका लागून. त्या बायलांक लागून ती जी न्हिदतात थंय, कारण ती वचपाक घरा तयार नासली. कित्याक ती म्हणटाली आमचो विरेश हांगा न्हिदला, जो आमकां लागून झगडटालो, आमी घरा वचून कितें करूं. इतली फायटींग स्पिरीट तेंच्यांनी आमकां दिल्या. तेंच्यांनी आमकां शिकयलें की ह्या जाणटेपणान जर ती फायटींग स्पिरीट घेवन जर झगडपाक शकता आनी आमच्या वांगडा रावूंक शकता, फाटल्यान आमच्या वांगडा रावूंक शकता, जाल्यार खूब कितें करपाक शकता. आनी ही प्रॉमीस रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीचे आतां आमकां मार्च 3 तारीख आमकां